येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. गोंयभर पावसाचो सांवार. घरां मोडली, रस्ते बुडले, ट्रेनी जाल्यो रद्द, येरादारी ठप्प, धरणां भरल्यात उपाट. झुजा पावड्यार सुरू जाला मजतीचो वावर. राहुल गांधी बरोबर चर्चा करून दिल्लीचे आयले गोंयचे फुडारी. अधिकृत घोषणा ना, पूण नव्या प्रदेशाध्यक्षाची चल्ले चाचपणी. जाल्यार भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा फाल्यां पावता गोंयांत. आपाचे फुडारी घालपाक लागल्यात खेपो. गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन विधेयकाक हयकार. शुक्रारा जाली मंत्रिमंडळाची बसका. महामंडळा वरवीं चलयतले खणी. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात विधेयक करतले मंजूर. बेकायदेशीर घराचेर लायतले टॅक्स. नवो मोटर वाहन कायदो जातलो लागू. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हुंवार आयिल्ल्या गांवाची पळोवणी करून नियाळ घेतला. 1982 उपरांत दुसरे खेपे असो पावसाचो सांवार अणभवपाक मेळ्ळो. हुंवाराक लागून कोट्यांनी रुपयांचें लुकसाण जालां. दिवचल, सत्तरी, धारबांदोडे, पेडणे मालाक चड धपको बसलो. धारबांदोडे एक बायल व्हांवून गेल्या असो दुबाव आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाचे बसकेत हे विशीं म्हायती दिली. 1000 घरांक हुंवाराचो धपको बसला. पेडण्या 88, बार्देसांत 167, दिवचले 164, सत्तरी 130, सांग्या 18 आणि धारबांदोड्यांतल्या 135 घरांक हुंवाराचो धपको बसला. कांय वाठारांतलो तपशील अजूनय येवपाचो आसा. सुमार 1000 घरांचें लुकसाण जालां. नौदळा कडल्यान उजगांवा वाघुर्म्या मजतीचो वावर सुरू आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाचे बसकेत दिली. स्पेशली सत्तरी तालुका, दिवचल तालुका, फोंडा तालुका, धारबांदोडा तालुका, बार्देश आणि पेडणे ह्या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आयज सकाळी फांतोडेर 3:30-4 वाजल्यापासून खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे इतकें उदक हे आयज पर्यंत भरूंक नाशिल्लें. आयज पर्यंत फक्त 82 सगळ्यात मोठे ओवर येयल्ले जाका म्हणटा ते 82 आयले. ताज्या उपरांत आयज पर्यंत येवंक नाशिल्लें. म्हणजे हांवेनूय 82तले पळयलां म्हणून म्हाका खबर आसा, हांवें एक्सपिरियन्सूय आसा. पण हे फावटी जे पळयलें तेज्या पेक्षा खूब चड मोठ्या प्रमाणात लॉस करून गेले. आनी जेणे करून आमी म्हणटा की हांव थोडोसो आतां रफ रिपोर्ट आमचे सगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटच्यो टीम ह्यो पुराय इवन दो आमचे आमदार, सरपंच, पंच, मिनिस्टर्स हांवूय सकाळ पासून सकाळी 7 उठला तसो आतां पर्यंत हांव फिल्डानूच आशिल्लो. पेडण्या तालुक्यान एप्रॉक्सिमेटली 88 हावजीस जी आसा ही अफेक्टेड जाली. शापोरा रिवर जी आसा ती पूर्ण भरोन व्हांवताली. 8 जाणांक इवॅक्युएट करचे पडले. ताज्या उपरांत बार्देस तालुक्यात शापोरा रिवर जी आहा ही पूर्ण भरोन व्हांवता. 167 हावजीस ही मायनर अफेक्टेड जाल्यार 9 जाणांक इवॅक्युएट करचे पडले. ताज्या उपरांत आमी दिवचल तालुक्यात वाळवंटी रिवर आनी शापोरा रिवर दोनूय 164 हावजीस अफेक्टेड जाल्यार जवळपास 40 पेक्षा चड लोकांक तांच्या घरांतल्यान रेस्क्यू बोट व्हरोन तांकां भायर काडचें पडलें. सत्तरी तालुक्यांतली मादई आनी वाळवंटी ही खूब मोठ्या प्रमाणात रुद्र अवतार घेवन सामकी व्हांवता म्हणटा तशी 130 घरांक आतां पर्यंत रिपोर्ट येयल्ल्या प्रमाणे मेजर डॅमेज जाला. इवन दो पैकूळ हांगासरलो ब्रिजूय बी कंप्लिटली वॉश आउट जावन गेलो. 65 पेक्षा चड लोकांक थंयच्यान आमकां इवॅक्युएट करचे पडले. तिसवाडीत व्हडलीशी डॅमेज जावंक ना. ताज्या उपरांत फोंडा तालुक्यांत उजगांव आनी वाघुर्मे हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात खूब लोकांक ताजो नंबर कितली घरां अफेक्टेड जालो तो अजुनूय मेळूंक ना. बट खूब लोक जे आसा घरांत अडकून दवरलेले ते आमकां सालसेत तालुक्यात फक्त कुशावती खातीर थोडोसो फ्लडेड आशिल्ली पण व्हडली कांय डॅमेज जावंक ना. मार्मागांव तालुक्यात व्हडली डॅमेज ना. सांग्यार फक्त कुशावती रिवर फ्लडेड जाल्ली. 18 हावजीस अफेक्टेड आसा. आमकां जवळपास 84 लोकांक इवॅक्युएट केले आनी केप्यान मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जावंक ना. धारबांदोडा तालुक्यांत दूधसागर आनी रगाडा रिवर ही खूब मोठ्या प्रमाणात ती फ्लडेड जावन व्हांवता. 135 हावजीस आतां पर्यंत अफेक्टेड जाला. 150 लोकांक इवॅक्युएट केल्ले आसा. तळपण रिवर काणकोणा ही फ्लडेड आसा. आतां पर्यंत जवळपास 60 लोकांक थंयच्यान इवॅक्युएट दुसरे कडेन केल्ले आसा. क्रोर्स ऑफ रुपीजची डॅमेज जी आसा कारण लोकांची मातयेची घरां ही खूब मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जावन कॉलॅप्स जाल्या. इवॅक्युएशन ड्रायव्ह नेवीचे इवन दो पोर्ट नेवीचे हेलिकॉप्टरूय स्वता उजगांव हांगासर गांजे जे लोक उरलेले तांकां हाडपाकूय गेल्ले. बट लोकांक डायरेक्टली ते येवपाक भंय दिसपाक लागलो म्हणून स्वता आमचे मिनिस्टर थंय आसा की आतां परत थंयसर कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी आमचे युएक्यू बोट्स ह्यो थंय धाडून जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 20-25 जणांक थंय काडले.
सकाळी फुडें आमच्या सुपाची पूड हरवळ्या म्हणटा थंयसर 23 जाणांक एक्टिव्ह करून काडलेले आसा. शेतांचे सुमार 2,59 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा. 32 हेक्टर शेतां उदका पोंदा गेल्ल्याची माहिती शेतकी मंत्री चंद्रकांत कवळेकरान दिली. एग्रीकल्चरा भितर 12 तालुक्याचो आमचे कडेन रिपोर्ट आसा आनी आतां आमचो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे 832 हेक्टर जमीन लॉस जाल्ली आसा आनी 2,55 lakhs सद्या रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे आमकां लॉस सद्या जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर पर्वरे सचिवालयांतल्यान श्यामचारी. बेरेस्तारा गोंयांत पावसान घालून घेतले इतले की गोंयांतले सांखळी, शापोरा, उगे, तळपण, साळ, सांखळी, दिवचल, गांजा वाठारांत घरांनी लेगीत उदक गेल्ल्यान लोकांच्यो हुयेली पडल्यो. साबार वाठार उदका पोंदा गेले. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाचो रेल्वे सेवेचेरूय परिणाम जाला. शुक्रार दीस दूधसागरा लागीं प्रवासी रेल्वेचेर दोंगराचे पालसर कोसळून अपघात जालो. फातोडेर 6:30 सुमार ही घडणूक घडली. चोल्ला घाटात दोंगराचे पालसर कोसळ्ळे. येरादारी मेकळी करपाचो वावर चालू आसा. दूधसागरा लागीं दोंगराचे पालसण कोसळून रेल्वेचे रूळ ब्लॉक जाल्ले. रेल्वेच्या इंजिनात दोनूय डब्यांकूय हाचो फटको बसलो. इंजिन आनी 2 डबे रुळावयल्यान सकयल देंवले, पूण सुदैवान कोणाकूच मार लागूंक ना. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी बेगोबेग घडणूक थळार पावले. रेल्वे सेवा परतून चालू करपा खातीर नेटान यत्न चालू आसात. कोकण आनी गोंयांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून कोकण रेल्वे सेवा पुरायपणान आडकून पडिल्ली. कोकण रेल्वेच्यो कितल्योश्योच गाडयो परतून मडगांवां धाडल्यो. मजगतीं शुक्राराय रत्नागिरी रायगड रेल्वे सेवा आडकून पडिल्ली. गोवा 365 खातीर श्यामचारी, संदीप तुयेकार आनी हिरू महाली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेंत गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन विधेयकाक हयकार दिला. महामंडळ वरवीं खणकाम परतून सुरू करपा खातीर हे विधेयक फुडले विधानसभा अधिवेशनात मंजूर करतले. तशेंच मंत्रिमंडळान एप्रिल 2022 बेकायदेशीर घराक घरपट्टी लागू करपाचो आनी नवो मोटर वाहन कायदो लागू करपाचो निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मंत्र्यांची भेट घेवपा खातीर दिल्ली आसतना खणकाम परत सुरू करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान पुनर्विचार याचिका रद्द केल्ली. जेन्ना तो गोंयांत परत आयलो तेन्ना ताणें सरकारा कडेन 2च पर्याय आशिल्ल्याचें सांगलें. एक तर खण महामंडळ स्थापन करप वा पावणी करप. गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सेम आमी ऑर्डिनन्स पास केलो. इट इज गोईंग फॉर द असेंब्ली बील म्हणून. मायनिंग कॉर्पोरेशन घरां इल्लीगल जी आसा आख्खे गोंयान पंचायत एरियाज तांकां आमी टॅक्स बसोवपा जाय. सो आमकां तेजेर पंचायती राज ऍक्ट बदल हाडचो पडटा. तो कायदो आमी बदलचो पडटा. सो तो आमी आज कॅबिनेटी पास करून घेतलेलो आसा. सो एवरी स्ट्रक्चर वीच इल्लीगली एक्झिस्ट एंड इन मोस्ट केसीस इट इज देयर ओन प्रॉपर्टी इन ऑल द विलेज पंचायत्स आमी पळयला तांकां हावस टॅक्स आमी बसयतले. आमी पयला आमचे गोंयांत जशे फॅमिली वाडटा सादे नोड्यांचे घर आशिल्ले वा चुट्टांचे देखून एक एकदां घर आशिल्ले आनी नोडे आसताले वयर ते आतां लोक भायर वयता येतात पयशे जेन्ना तरक्की करता प्रोग्रेस करता तांकां टॅरसीचे घर बांदपा जाय. तेंचे ओन एरिया आनी सेम प्लिंथ एरिया सुद्दां घर बांदतना खूब हॅरेसमेंट तेंचो जातालो आनी वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटां तांकां क्लियरन्स घेवची पडटाली. कन्वर्शन परत घेवचें पडटालें. मागीर हें टावन एंटान कंट्री प्लॅनिंग घेताले म्हणून लोक कितें करताले हे कटकट्यो आसा म्हूण डायरेक्टली इल्लीगल बांदताले. सो आमकां गोंयांत हेजे फुडें इल्लीगल घरां जाल्ली नाका. ताका लागून आमी होय एमेंडमेंट हाडला. जे कोणाचे नोड्यांचे घर आसा सादे घर आसा तांकां 1+1 or 1+2 बांदपाक विलेजीन मेळटलें. दे डोंट हॅव टू गो टू अदर डिपार्टमेंट. ऑटोमॅटीक क्लियरन्स लायसन्स डायरेक्ट पंचायत दितली आनी पंचायतूच परमिशन दितले. तांकां आनी फुडलें परमिशन ना. Structural engineer has to certify 1+1 बांदतलो जाल्यार. That also is there in the MA. It is already there. So we have taken that care also. So they also know the law. Suppose कोणाचे 100 square meter वा 150 आहा तो फाल्यां तो 500 बांदतलो.
दॅट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंजिनियर. कांयच्या काय कितें जावपाना. बेकायदेशीर घरांचेर घरपट्टी लागू करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. तशेंच जांकां आपलें घर वाडोवपाचें आसा वा 2 माळयेची इमारत बांदपाची आसा तांचे खातीर TCP कडल्यान रुपांतरण प्रमाणपत्रा सयत सगळी उपचारीकताय सदळ करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. गोवा पंचायत राज कायदो अमेंडमेंट 2021 अंतर्गत फकत पंचायतीची परवानगी गरजेची करतले. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आणि मुख्यमंत्र्यान तपशील दिलो. FAR जो परमिटेड आसा ग्रामपंचायत एरियेन तितकोच FAR आनी तांणी क्लियर कट सांगला वीच इज द प्लिंथ एरिया वीच इज द एक्झिस्टिंग प्लिंथ एरिया ओनली टू टेक द ग्राउंड +1 existing panchayat will issue the license for the construction license and also they'll issue the occupancy certificate जेका म्हणटा आनी ताच्याच बरोबर ताजो टॅक्स जो आसा पळय न्ही ते अकॉर्डिंग टू द एरिया they'll assess the tax and they'll implement the tax की मॅक्झिमम लोकांक जाता तितकी मदत करपा खातीर ह्या सरकारान घेतलेलो निर्णय आसा. त्या खातीर ग्रामपंचायतींतले सरपंच पंच आमच्या कडेन जो सेक्रेटरी आमचो आसा ताका आमी ताकीद दितले की आमकां गोंयच्या लोकांक मदत करपाची आसा. आमच्या गोंयच्या लोकांक जाता तितकी जे कोण घरां बांदता बारीक लोक बांदतात तांकां आपली घरां बांदून दिवपाक मदत करपाक जाय. त्यानुसार सरकारान घेतलेलो हो निर्णय आसा. जर इन केस तसोच कितें प्रॉब्लेम जालो दे विल अपील टू द डायरेक्टर ऑफ पंचायत अँड डायरेक्टर ऑफ पंचायत विल टेक कॉल. नवो मोटर वाहन कायदो एप्रिल 2022 लागू करपाचो निर्णय लेगीत मंत्रिमंडळाचे बसकेंत जालो. नव्या कायद्यात कमी रकमेची फायन आसतली. येरादारी मंत्र्यान ताचेर चड उजवाड घातला. Implementation of the chapter 13 in offense of the penalties in the respect to the Motor Vehicle Act, which is an implementation in Pakistan with the minimum fees and from the 1st of April 2022 according to the current कोर्टाच्या हेच्यानुसार करचो पडटा. एप्रिल 2022 आमी न्यू मोटर व्हेकल ऍक्ट मिनिमम फायन ऑनरेबल सीएमान सांगला तशें minimum of the minimum fines which center has proposed आम्ही एप्रिलासून इम्प्लिमेंट करतले. आता तुम्ही म्हणटले कशें तुम्ही आता इम्प्लिमेंट करता. आम्ही हेजे स्टडी केला. सरकार बेश्टोच कसले डिसिजन घेयना. दुसऱ्या स्टेटींनी इम्प्लिमेंट थोड्यांनी करपाक लेट आसा कित्याक तेणी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा सेंटराक थोड्यो फायन मातशें देंवया म्हणून. आमी केल्ले आसा. सो टील एप्रील कितें जाता तें पळया. सपोज ते फायन देंवयना आसा तशें दवरता आमकां पालन करचेच पडटले. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी. शिवेजीच्या बाबत कामाक लागून कळंगूटच्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. ही पायपलायन चालू जाली आनी दर वर्सा रस्तो उदका पोंदाक वचत रावलो जाल्यार गोंयकारांक कळंगूट सोडून पळचें पडटलें. कळंगूटचो आदलो सरपंच जोजफ सिक्वेरान भंय उक्तायला. कळंगूटच्या रस्त्याच्यो भंयो जाल्यात. फोंडकुलांनी रस्ते भरून गेल्यात. एकेच सुवातेर न्हय पावला पावलार. PWDचे सिवरेज विभागाक हाचें श्रेय वता. फाटल्या 3 वर्सां सावन जे सुवातेर सिवरेज पायपलायन घातल्या थंय रस्ते बुडपाक लागल्यात. पावसांत हांगाची अवतिकाय पळोव नजो. हे खेपे पावसान कंत्राटदाराक एक्सपोज केला. भागांतलो सिवरेज प्रकल्प अजून सुरू करूंक नाशिल्ल्यान पायपलायन चलना. सिवेज पायपलायन भरून व्हांवपाक लागतली त्या वेळार कितें जावं येता. जोजफ सिक्वेरा कितें सांगता आयकात. आयज रस्त्यांचेर आमचे फावंटनां चालू जालेले आसा. उदक भायर येता ते आयज तरी हे उदक तरी येयले फावंटन जाले जाल्यार येणाऱ्या काळात आमकां हो प्रोजेक्ट तरी कंप्लीट जालो जाल्यार मागीर कितें आमचें कोंगुटकारांचें. कोंगुटकाराक आनी कोंगुटीन रावंक जावचें ना. आनी ही परिस्थिती जातली की कोंगुटकार आमी भायर सरचे पडटले. ही बाबा इकून ट्युरिझम काबार जातले ते जातले पूण आमी पोटाक उपाशी पडटले. पोटाक उपाशी पडटले कित्याक म्हणटा कित्याक तो वास सोसूंक जावचो ना. हो वास हे उदक आमच्या घरांनी भितर सरतले आनी हे तरेन आमकां बरे त्रास जातले. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार. येता ते विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांतल्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांक दिल्ली आपोवन व्हेले. वेंचणुकेचे स्ट्रॅटेजी विशीं उलयल्यात अशें दिल्लीच्यान परतल्ल्या फुडाऱ्यांनी सांगलें खरें पूण राहुल गांधीची भेट घेवन गोंय प्रदेश अध्यक्ष बदलचो हाचेर मुखेलपणान चर्चा जाली काय कितें गुलदस्त्यात आसा. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, दिगंबर कामत, लुइझिन फॉलेरो, फ्रांसीस सार्दीन, ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांचे बरोबर महासचिव प्रभारी संघटना KC वेणुगोपाल आनी गोंयचो काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव हेवूय राहुल गांधीचे बसकेक हजर आसले.
गोंयांत पावतकच रेजिनाल्डान धापिल्ली मूठ मिडिया मुखार उक्ती केली. पळयात ताणें कितें सांगलें. हांव 10 जाणां बरोबर गेलो ना. आय हॅव बीन कंटिन्युअसली विथ द पार्टी. सो वी गिवन हिम what we want. So we are hoping some changes will happen. तुमची किती मागणी असतो सर? Sorry? तुमची किती मागणी आहे? No, we have asked, we have said that we want a change in the structure of the party. Will you leave the party coming down? See, I have been loyal to the party. If they don't give me a good decision, then we'll see. Why will cross the bridge? Going on that will contest as independent. Is that true, sir? Sorry? News is going on that will contest as independent in case the party is not agreeing to your demand. Is that true? Why you all want news in advance? Is that true? Why you want news in advance? Elections are a long time away. Why you want news But advance? ते proposal राहिला sir on that Okay. party change, presidency change, or party change. सगळे गायला कितें घालपा आहा तें. The way We are expecting a change. That's it. Are you hopeful, sir, that your voices will be heard at the center? It will. जाल्यार पक्षश्रेश्ठीन कितें सांगलें तेंच गिरीश चोरणकार मिडिया म्हऱ्यांत वदलो. पळयात. आमी ऑलरेडीच इलेक्शन मोडान गेल्ले आसा. आमी कंप्लिटली एज्युकेशनल मोडान गेल्ले आसा. आनीक लोकांचे इश्यू घेतात. पक्ष बांदणीचें काम चालू आसा. प्रत्येक फ्रंटल ऑर्गनायझेशन, महिला काँग्रेस, यूथ काँग्रेस, सेवादळ, NSY हे आपापले तरेन काम करतात. दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कमिटी काम करतात. ब्लॉक कमिटी एक्टिवेट जाल्ली आसा. सो त्या हेजेर आमी ऑलरेडी लोकांक जिखपाचे प्रयत्न चालू आसा. आनी संघटना जी जाय इलेक्शना टायमार ती संघटना आमी सद्या एक्टिवेट करपाचें काम आमचें. फाटल्या डिफरन्स ऑफ ओपिनियन जावं कितें ते डिफरन्स आसपाक शकता. ते प्रत्येक कडेन असतात. परिवाराकूय असतात, सगळ्याक असतात. सो ते सगळे आसतनाय कशें एक जावन आमी फायट करप आनी कशें करून जी चॅलेंज आसा आमकां की जे कम्युनल फोर्सीस आसा जे डेमोक्रेसी काबार करपाक सोदतात, कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाक सोदतात, तांकां गोंयच्यान तडीपार करपाक जाय. आनी बारीक बारीक लोक त्रासान आसात. कारण गोंयच्या लोकांक हे BJP जेणी लोकांक सारके त्रास केल्ले आसात, लोक सगळे दुख्खी आसात, त्या सगळे हांकां डिफीट करपाक जाय. ह्या BJP सरकार म्हणटा गोंयच्या लोकांक नाका. सो ते हेजेर लोकांची जे डिमांड्स आसा, लोकांची जी वीज आसा ही एक बरो काँग्रेसी सरकार गोंयांत येवपाक जाय. त्या संदर्भान आमकां आमच्या लिडरशिपीन सांगलां की काम करात आनी लोकांची इश्यू घेवन फायट करात आनी लोकांची मनं जिकात आनी इलेक्शन जिकात. गोंयांत पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो बावटो हातात घेवचो अशें आपल्याक परतय विचारलें, पूण आपणें स्पश्ट उतरांनी न्हयकार दिलो. पूण काँग्रेसी खातीरूच आपूण वावुरतलो. काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी लुईझिनान सांगलें. Overall, he has taken a stock of the situation. He wanted to know how is the situation, how is the preparedness. And definitely necessary steps will be taken to see that party comes victorious like last time. Sir, looking at the present situation of the Congress party, where a lot of people have left the party, there are a lot of confusion between the party leaders. How you are looking at the Congress? No, I am a congressman. I had been congressman. I will continue to be a congressman. Don't ask me such questions. फुडल्यो वेंचणुको जिखपाच्या हेतान खासदार फ्रांसीस सार्दिनाच्या हातांत पक्षाची सुत्रां दिवपाची तयारी चल्ल्या अशें कळटा. पूण जाणें ताका कुट्टरी हारायल्लो तोवूय हे सर्तीत आसा. ते भायर आनीकय प्रतिस्पर्धी आसात. लुईझिनान स्वता जावन न्हयकार दिल्ल्यान तो हे सर्तींतल्यान भायर सरला. राहुल गांधीन तरणाट्यांचो आदार घेयात अशें म्हटलां. आतां हे तरणाटे कोण ते काळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत अजूनय पावस नेट धरपाचो आसा. गोंयांतल्या कांय सुवातींनी 23 ते 25 मजगती तो झोडून काडपाचो आसा. 26 आनी 27 वेळार तो घालून घेतलो. पावसा बरोबर नेटाचे वारे घोळटले. Heavy rainfall very likely at a few places, with very heavy rainfall very likely at isolated places on 25th July. Heavy rainfall very likely at few places on 26th July. Heavy rainfall very likely at isolated places on 27th July. Wind speeds of 45 to 55 km per hour gusting to 65 km per hour very likely on 23rd, 24th and 25th July. Warning for South Maharashtra Goa coast up to 75 km. Strong wind speed reaching 50 to 60 km per hour gusting to 70 km per hour likely to prevail along and off South Maharashtra coast on 23rd and 24th July. Strong wind speed reaching 40 to 50 km per hour gusting to 60 km per hour likely to prevail along and off
South Maharashtra coast on 25th and 27th July. Fishermen are advised not to venture along and off North Maharashtra coast. Warning for high seas, other coasts beyond 75 kilometers from coast. Strong winds with wind speeds reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail over southwest and central Arabian Sea from 23rd to 27th July. Strong winds with wind speeds reaching 40 to 50 kilometers per hour to 60 kilometers per hour, likely to prevail along and off Gulf of Mannar from 23rd and 24th July. Strong winds with wind speeds reaching 40 to 50 kilometers per hour to 60 kilometers per hour, likely to prevail along and off Kerala Karnataka coast, Lakshadweep and adjoining Southeast Arabian Sea from 23rd to 27th July. Fishermen are advised not to venture into these areas during above mentioned period. हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि पास्ट 24 आवर्स एंडिंग एट 8:30 AM ऑफ 23 जुलाई को गोवा के डिफरेंट स्टेशनों से जो रेनफॉल रिपोर्ट हुआ वो डिटेल हम देख सकते हैं. तो इन पास्ट 24 आवर्स हाईएस्ट रेनफॉल वाज रिपोर्टेड फ्रॉम वालपोई स्टेशन विच रिपोर्टेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल विच वाज 29 centimeters of rainfall. Second highest was from Sangi which was 21 centimeters. केपेम से रिपोर्ट किया गया 15 centimeters. ओल्ड गोवा, कानकोन, पोंडा ये स्टेशनों से भी अराउंड 10 to 11 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. पणजी में रिपोर्ट किया गया 6 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. और अगर हम ये 29 सेंटीमीटर जो वालपोई में रिपोर्ट हुआ उसके बारे में बताएं तो वालपोई में इससे पहले भी बहुत बार इंटेंस और एक्सट्रीम रेनफॉल रिपोर्ट हुआ गया है और उसका हम देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड सिंगल डे रेनफॉल ओवर वालपोई was around 402 mm यानी कि 40.2 centimeters which was in the year 1952 on 20th August. और उसके बाद भी बहुत बार ऐसे 29 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है वालपोई से. 36 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर सब रिपोर्ट हुआ है इन प्रीवियस ईयर्स. और सांगेम के बारे में बोलेंगे तो सांगेम में भी दिस ऑल्सो सांगेम के बारे में भी बोले तो और सांगेम ऑल्सो दिस इज नॉट द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड रेनफॉल. 43.2 सेंटीमीटर्स रिपोर्ट हुआ है 2009 जून में और 30 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर ये पहले भी रिपोर्ट हुआ है पिछले सालों में इन 2000 एंड ऑल्सो इन 1983 और सांगेम. अभी हम ये लास्ट 10 डेज के रेनफॉल के बारे में बोलेंगे तो considering the rainfall activity from around 10th of July, around 122% above normal rainfall मिला for the period from 10th June to 23rd July. 10th July to 23rd July. ये 13 days में नॉर्मल वैल्यू है अराउंड 471.2 सेंटीमीटर्स ऑफ स्टेट एवरेज रेनफॉल, लेकिन एक्चुअल रेनफॉल रिपोर्ट हुआ 1047.3 mm रेनफॉल विच इज 122% हायर दॅन नॉर्मल. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांभाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.